नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या केरळ भेटेर राज्याक दिली तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट. भाजपाच्या मिशन सावथाक प्रधानमंत्र्यांनी केलो शंखनाद. केरळा उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी तामिळनाडूत आयोजित भव्य भौशीक सभेक केले उलोवप. डीएमके सरकारान लोकशायेची मूल्यां आपणावंक ना, हे सरकार फकत एका घराब्याच्या तालान नासता. प्रधानमंत्री मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बांबोळे आयोजित भारताच्या संवसारीक आयुर्वेद आनी भलायकी संमेलनाचे केले उक्तावण. गोंयाक करतले संवसारांतलो भलायकेचो केंद्रबिंदू. मुखेलमंत्र्यांचो आवेश. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कुजिरा लॅब ऑन व्हील्स प्रकल्पाचे केले अनावरण. वर्गांतल्यान भायर सरून विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दितली ही बस. मुखेलमंत्री खेळांत आयज भारत आनी न्यूझीलंड मजगती सुरू आशिल्ल्या 5 खेळाच्या T20 खेळा माळेंतलो रायपुरात जातलो दुसरो खेळ. पयल्या खेळांत भारतान जैत जोडून घेतल्या आघाडी. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या केरळ भोंवडे वेळार राजधानी तिरुअनंतपुरम शारांत साबार येवजण्यांचो शुभारंभ केलो, तशेंच बुन्यादी फातर बसयले. केंद्र सरकार विज्ञान, जोडणी आनी भलायकी मळार गुंतवणूक करता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है. केरला में CSIR के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी. विकसित भारत करपा खातीर आयज पुराय देश एकठांय येवन वावुरता, अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगलें. आयज देशाच्या हेर वाठारांतल्या केरळाची रेल कनेक्टिविटी आनीकूय सशक्त जाल्या, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है. थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा. इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा. गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी. इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी. आयज पीएम स्वनिधी क्रेडिट कार्ड लॉन्च केल्ल्यान देशभरांतल्या रस्त्यार वेवसाय करपी लोकांक ताचो लाव जातलो, अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. जो लोग सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी. उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे. केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई. इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है. लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तामिळनाडूच्या जनतेक
द्रविड मुनेत्र कडगम DMK सरकाराक काडून उडोवपाचो विचार केला अशें सांगले. येता त्या वेंचणुके वेळार भाजपा NDA युती वरवीं राज्यांत सरकार स्थापीत करतले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जनसभेत उक्तायलो. DMKच्या फुडारपणा खालचे सरकार फकत एका कुटुंबा खातीर काम करता अशी टिका प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. तमिलनाडु का सामर्थ्य बहुत अधिक है. तमिलनाडु में अब ऐसी सरकार की जरूरत है जो यहां के नौजवानों पर भरोसा करे, जो केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले. हमें मिलकर तमिलनाडु को विकसित बनाना है, अपने भारत को विकसित बनाना है. संवसारीक अर्थीक मंचाच्यो मुखेली क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हिणे भारताच्या AI मोहिमेची संवसारीक पावंड्यार तोखणाय केली. AI म्हळ्यार भारतान नेटान केल्ली उदरगत, तंत्रगिन्यानाची इकोसिस्टम, सशक्त डिजिटल बुन्यादी बांदावळ तशेंच कुशळ मनीसबळ आनी हेर विशयांचेर केल्ली सुदारणाच्या बळग्यार भारतान AIचो विस्तार जावप शक्य आसा आनी हाच्या बळग्यार फुडारात भारत AI विशीं संवसाराचें फुडारपण करपाक शकता असो विश्वास जॉर्जिवा हिणें उक्तायलो. Admiration for India, for how India has developed over the last years in terms of fabulous reforms, in terms of building digital public infrastructure amazingly well, and in terms of the IT-skilled labor force. The fund believes that the prospects for India in AI are remarkable. भारताचे AI विस्ताराविशीं उलोवप करतना क्रिकेटीची भाशा वापरून भारतान AIचे परिवर्तन 5 खेळांच्या कस लावपी क्रिकेट खेळा भशेन आसा अशें तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. AIच्या परिवर्तनाचो प्रवास व्हड आसा आनी भारत निमण्या पावंड्यार फुडारपण करतले असो हावेस मंत्री वैष्णव हांणी उक्तायलो. जो कि पांचों लेयर में काम करना ही करना है और ये अगर क्रिकेट की भाषा में कहो तो AI ये मल्टी डेकेड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. यानी 5 टेस्ट मैच की सीरीज अगर है तो ये फर्स्ट मैच के फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट डे है. इतनी ये लंबी जर्नी आने वाली है, आने वाले समय में है. तो इतनी लंबी जर्नी में भारत को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और रोल डेफिनेटली प्ले करेंगे. पांचों के पांचों लेयर्स में, एप्लीकेशन लेयर में लीडरशिप लेंगे, मॉडल लेयर में बहुत अच्छे सॉवरेन मॉडल्स बनेंगे और चिप लेयर में बहुत बड़ी लीड भारत लेगा. और इंफ्रा लेयर में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रहा है और AI इम्पैक्ट समिट तक पूरी संभावना है कि 70 बिलियन 150 बिलियन तक पहुंचे इन्वेस्टमेंट. भारतान AI खातीर सॉव्हरेन मॉडेल तयार करपा खातीर प्रयत्नशील आसा आनी चिप्स निर्माणाच्या बाबतींत लेगीत भारत संवसाराचें फुडारपण करपाक कांय वर्सां भितरूच तयार जातलो अशें मंत्री वैष्णव हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. करीब सभी टेक्नोलॉजी लीडर्स मिले हैं इन 2 दिनों में और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे सभी भारत को एक मेजर AI हब की तरह देखते हैं और उसी जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए AI इम्पैक्ट समिट में सभी आना चाहते हैं. कंफर्मेशंस सभी से ऑलरेडी रिसीव हो गए और अच्छे बड़े अनाउंसमेंट्स भी करीब सभी ने कहा कि भारत आके बड़े अनाउंसमेंट्स करेंगे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या 129व्या जयंती निमतान आयज देशभरात पराक्रम दीस मनयतात. तांच्या निस्वार्थ प्रयत्नाक लागून देशाक मेळिल्ली स्वतंत्रताय आनी ते उपरांत देशात स्थापीत जाल्ल्या लोकशायेक लागून आयज भारतीय नागरीक मेकळेपणान आनी खंयच्याच दडपणा बगर जगपाक शकता. हे विशीं भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी पत्रकार परिशद आपोवन आयच्या दिसाचें म्हत्व सांगतना काँग्रेस पक्षान नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांकां सदांच हिणसायला आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला स्थापीत जाल्ल्या सरकारान नेताजी सुभाषचंद्र बोस तशेंच तांच्या साबार वांगड्यांक फावो तो भोवमान दिलो अशें सांगलें. पश्चिम बंगाल की धरती के सबसे बड़े
गौरव में से एक माने जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्त किया 2018 की गणतंत्र दिवस की परेड में, क्योंकि 1943 की आजाद हिंद की निर्वासित सरकार के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो जो हमारे सेनानी उस समय जीवित थे उन सब को पूर्ण गौरव और सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया और उनका सम्मान किया। किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से पूर्व इस ढंग का सम्मान नेताजी का नहीं किया। और वो इंडिया गेट जहां 1968 तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही, वहां पर नेताजी की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया। तो मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी तो कांग्रेस की ही गोत्र की है, आप भी तो कांग्रेस में ही थे, इतने दिन तक क्यों नहीं याद आया कि नेताजी को वो सम्मान और वो स्थान मिलना चाहिए। आयज पुराय देशभर वसंत पंचमी व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयतात। ही परब वसंत ऋतूक येवकार दिवपा हेतान तशेंच देवी सरस्वतीची पुजा करपा हेतान मनयतात। गिन्यान, बुद्धी आणि नव्या सुरवातीचो सन्मान करपी ही परब म्हणून मनयतात। वसंत पंचमीच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भौसाक परबी पेटयल्या। गिन्यान आणि कलेची देवी सरस्वतीचो आशीर्वाद तुमकां सगळ्यांक मेळूं, तांचे कृपेन सगळ्यांक बरी जीण, विद्या, विवेक तशेंच बुद्धी मेळूं अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळां। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत वसंत पंचमीच्यो भौसाक परबी भेटयल्यात। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोपरानेवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज बांबोळीच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी संकुलात आयोजीत भारताच्या आंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद आणि भलायकी संमेलनाच्या उक्तावण सोहळ्यात वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांच्या सयत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टाणावडे लेगीत हजर आशिल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना गोंय राज्य आपल्या सैमीक सुंदरताय, जैवविविधताय तशेंच आध्यात्मिक समरसताये खातीर संवसारभर नामना जोडून आसा, पूण फुडारात गोंय राज्याक संवसारा खातीर भलायकीचें केंद्र करपाचो ध्येय सरकारान आंखला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। आज तक गोवा में कितने सारे लोग सन, सैंड और सी के लिए आते थे। मैं तो कहता हूं कि इससे आगे द पीपल विल कम फॉर द वेलनेस, और वेलनेस ट्रीटमेंट लेने के लिए गोवा में लोग जरूर आएंगे। तो ग्लोबली ऑलरेडी इतने सारे लोग आते हैं, उन्हें हमें टैप करना चाहिए और आप लोग करेंगे, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं। I wish to begin on the personal note. I am an Ayurveda practitioner myself, and I firmly believe in the power of the Ayurveda, not just as a system of medicine, but a way of life. Ayurveda teaches us the balance between the body and mind, between the human beings and the nature, between progress and sustainability. I believe in today's fast-paced world, the wisdom is not optional, it is essential. Ayurveda is one of the
biggest contribution to humanity. It does not merely treat the illness, it protects the health. In our ancient texts, the swasthya swasthya rakshanam, aturasya vikara prashamnam. It protects the health of the healthy and it helps disease. In the world struggling with the lifestyle disorder, stress and imbalance, the Ayurveda offers the answer that is natural, affordable, preventable and holistic. गोंय सरकार आयुर्वेदाचे पुराय समर्थन करता आणि ह्या वाठारांतल्या व्यावसायिकांक तशेंच गुंतवणूकदारांक सरकारा कडल्यान पुराय आदार मेळटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. The establishment of the All India Institute of the Ayurveda, AIA, in Goa, we are scaling our Yuva Shakti to becoming the world class for the Ayurvedic practitioners. This gives our youth the quality education, the global exposure, and meaningful careers rooted in the Indian knowledge system. At the same time, it gives patients access for the holistic and personalized healthcare. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has given the world the vision of life. It is a lifestyle for environment. Ayurveda naturally aligned with this vision. It teaches us to live in a harmony with nature, consume responsibly, and care for both body and planet. The Fit India movement, the Yoga for All, and preventive health care are the national movement. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ, उच्च शिक्षण संचालनालय आणि इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड हांणी जोड पालवान राबयल्ल्या लॅब ऑन व्हील्स ह्या प्रकल्पाचें आयज बांबोळीच्या कुजिरा हांगा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान वर्गांतल्यान भायर व्हरून विद्यार्थ्यांक आधुनीक डिजिटल शिक्षण आनी कुशळटाय विकास करपाची संद दिवपाचो यत्न सरकार करता. उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना लॅब ऑन व्हील्स ही बस राज्यांतल्या दरेक सरकारी विद्यालयांत वचून डिजिटल इंडिया मोहिमे अंतर्गत विद्यार्थ्यांक तरेकवार विशयांचेर प्रशिक्षण दितली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से डायरेक्टर ऑफ द SCRT and Infosys, their education division has signed today the MOU. Infosys Springboard and government of Goa had signed the MOU for the skilling of the students in this sector. And second, the Infosys Springboard has given us the lab on wheel. So once again, I'm specially thanks for the Infosys Springboard behalf of the government of the Goa. This is a good initiative taken by the Infosys Springboard. So this bus lab on wheel will go around Goa in each and every government schools to train for the students in different skilling sectors of the digital India literature. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल दोनापावलाच्या लोकभवन हांगा आयोजीत वायब्रंट गोंय फाउंडेशनाच्या उर्बा पुरस्कार 2026 भेटयले. ही कार्यावळ माहिती तंत्रगिन्यान आनी संचार खात्याच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ली. कार्यावळीत गोंयचे उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो तशेंच माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हजर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना गोंय सरकार राज्यांत वेवसाय स्थापन करपाक वेवसायिकांक फावो ते आदार करपाक तयार आसा अशें सांगतना वायब्रंट गोवा फाउंडेशन हे वेवसायीक आनी सरकारा मदलो दुवा आसून कसल्योय सुचोवण्यो सरकारा मेरेन पावपा खातीर वेवसायिकांनी मुखार येवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. For the year 2026, for the congratulations for the Rasik and Ajay Gramopadhyay. Whatever the support you required from the government of Goa, either from the industries, otherwise from the tourism, otherwise from the other departments from the government of Goa, आम्ही सदोदित तुमच्या बरोबर आसतले. आम्ही ऑलवेज म्हणजे गोयच्या इंडस्ट्री सेक्टराच्या बरोबर फॉर डुईंग द इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्टेप्स माझ्या गव्हर्मेंटान सातत्यात घेतल्या. हाज्याय फुडें म्हणजे वेगवेगळ्या बाबतीत इज ऑफ डुईंग द बिझनेस इन नव्यो इनिशिएटिव्ह घेवपा खातीर तुमची सजेशन्स हांव वेलकम करता. आणि इन फ्युचर म्हणजे वायब्रंट गोवा विल बिटवीन द ब्रिज बिटवीन द गव्हर्मेंट अँड द इंडस्ट्री पीपल. वॉटेवर तुमकां जी सजेशन्स आसा ती तुमी तुमची दिवपाक शकता. तुमकां जो सपोर्ट आमच्या कडल्यान जाय तो सदोदीत मेळटलो. राज्य पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी
आयज राज्यातल्या 7 पंचायतींक ISO प्रमाणपत्र प्रदान केली. ही कार्यावळ पर्वरीच्या मंत्रालयात जी-पाड संघटनेन पंचायत संचालनालयाच्या जोडपालवान आयोजित केली. हे कार्यावळीत वळवय, साव माथायेस, चिखली, सारजोरा, हरवळ्या, मेणकुरे आणि केरी तेरेखोल पंचायतींक सदाच्या प्रशासकीय कार्यावळींनी तशेंच हेर विशयांनी तांणी घेतिल्ल्या फुडाकारा खातीर हो भोवमान फावो जालो. ह्या वेळार उलोवप करतना पंचायत ही लोकशायेची बुन्याद असून हेर 41 पंचायतींक फुडारात ISO प्रमाणपत्र मेळटले अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी जाहीर केलें. सक्तवसुली संचालनालयान हडफडे जाल्ल्या अग्निकांडाचे मुखेल आरोपी लुत्रा भावांचे गोंय तशेंच दिल्लींतल्या 9 वेगवेगळ्या आस्थापनांचेर आयज धाड घाली. तेच बरोबर आदले सरपंच रोशन रेडकार तशेंच पंचायत सचिवांच्या आस्थापनांचेर लेगीत संचालनालयान पयशांची अफरातफरी संबंदान चवकशी करपा खातीर धाड घाली. 6 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा हडफडेच्या ब्रीच ह्या नायट क्लबान जाल्ल्या भयंकर अग्निकांडात 25 लोकांक मरण आयिल्लें. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या जयंती निमतान उसगांवच्या सम्राट क्लबान नेताजींक आदरांजली दिवपा हेतान सम्राट परेड 2026 ह्या अखिल गोंय आंतरशालेय संचलन सर्तीचे आयोजन केल्ले. ही सर्त बांदोडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकार मैदानार आयोजीत जाल्ली. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून भारतीय लश्कराचे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टनंट कर्नल अरुण सिंग वांटेकार जाल्ले. मानाचे सोयरे म्हणून कार्यावळीत चिराग दत्ता नाईक हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना आपल्या विद्यार्थ्यांक शिस्त शिकोवपा खातीर देशाच्या ह्या महान नायकाच्या फुडारपणाचो भोवमान करपा खातीर तशेंच देशभक्तीक सलाम करपा हेतान अशा तरेच्या संचलनाचे आयोजन गरजेचे अशें लेफ्टनंट कर्नल अरुण सिंग हांणी सांगले. 2046 में विकसित भारत का सपना देखा है कि नहीं देखा है, तो इसको हमें पूरा करना है और इसको पूरा करने के लिए काफ़ी परिश्रम लगेगा. और जो एक मूल चीज़ है जो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो है डिसिप्लिन. इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर जो कंट्री है वो इंडिया ही है, जहाँ पर हर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस विश्व में सबसे सुंदर देश कौन सा है? हमारा भारत ही है. और पूरी गैलेक्सी में और कोई विश्व नहीं है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि हम इसको बचा के रखें. और आप ही आज युवा हैं, आज के जो आप हमारे फ्यूचर हैं, और इसकी रक्षा करना आप ही की जिम्मेदारी है. आता घेऊ एक लहानसोच विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ. मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट.
जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। विसाउपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल खबरो। 25 जानेवारी दिसा जावपी राष्ट्रीय मतदार दिसाची तयारी म्हणून गोयचे मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कांथावेलू हांणी आयज पर्वरी मंत्रालयाचे सचिव तशेंच हेर अधिकाऱ्यांक मतदार प्रतिज्ञा दिली। तशेंच माहिती आनी प्रसिद्धी संचालनालयांत लेगीत माहिती अधिकारी ऑल्विन परेरा हांणी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक तशेंच कामगारांक मतदार शपथ दिली। अमेरिकेन आयज उपचारीक पद्दतीन संवसारीक भलायकी संघटनेंतल्यान आपले वांगडीपद सोडले। संघटनेची अकार्यक्षम नोकरशाय, कोरोना महामारीच्या काळात केल्ले गैरव्यवहार तशेंच अमेरिकेच्या लोकांचेर घाल्ल्या अपेसाचें कारण दिवन अमेरिकेन हो निर्णय घेतिल्ल्याचें सांगले। ह्या संघटनेन आपलो मुखेल ध्येय सोडून अमेरिकेच्या आड वावर केला असो आरोप करतना ह्या संघटनेक मुखेल अर्थीक आदार अमेरिका दिताली अशें तांणी स्पश्टीकरण दिले। अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी आपल्या नेमणुकेच्या कांय दिसां भितरूच संवसारीक भलायकी संघटनेंतल्यान वांगडीपद सोडपा विशीं स्पश्ट सांगले। आनी आतां खेळांत क्रिकेट। आयज भारत आनी न्यूझीलंड हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या 5 खेळाच्या T20 संवसारीक खेळा माळेंतलो दुसरो खेळ आयज रायपुरांत शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर सांजेच्या 7 वरांचेर जातलो। ह्या खेळा माळेंत भारतीय पंगडान पयल्या खेळांत जैत जोडून माळेंत आघाडी मेळयल्या। कर्णधार सूर्यकुमार यादव हाच्या फुडारपणा खाला 2024च्या T20 संवसारीक करंडक जैता सावन भारतीय पंगडान एकूय पराभव पळोवंक ना। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 18.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या केरळ भेटेर राज्याक दिली तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट। भाजपाच्या मिशन सावथाक प्रधानमंत्र्यांनी केलो शंखनाद। केरळा उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी तामिळनाडूत आयोजित भव्य भौशीक सभेत केले उलोवप। DMK सरकारान लोकशायेची मूल्य आपणावंक ना, हे सरकार फकत एका घराब्याच्या तालार नासता, प्रधानमंत्र्यांनी केली टिका। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बांबोळे आयोजित भारताच्या संवसारीक आयुर्वेद आनी भलायकी संमेलनाचे केले उक्तावण। गोंयाक करतले संवसारांतलो भलायकेचो केंद्रबिंदू, मुखेलमंत्र्यांचो हावेस। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कुजिरा लॅब ऑन व्हील्स प्रकल्पाचे केले अनावरण। वर्गांतल्यान भायर सरून विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दितली ही बस, मुखेलमंत्री। खेळांत आयज भारत आनी न्यूझीलंडा मजगतीं सुरू आशिल्ल्या 5 खेळांच्या T20 खेळा माळेचो रायपुरांत जातलो दुसरो खेळ। पयल्या खेळांत भारतान जैत जोडून घेतल्या आघाडी। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो।
आणि इतल्या खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली, रंगोली. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा. नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, केम छो? मैं ऋषिता भट्ट स्वागत करती हूँ आपका रंगोली की इस शानदार महफिल में. क्या आपको पता है, जब भी मेरे आने पर आपके चेहरे पर जो मधुर मधुर मुस्कुराहट आती है ना, ऐसे देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ. और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो आपसे बिछड़ने का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. अब ये खुशी और गम की अजीब सी